मोरया रे बाप्पा मोरया करत मंगळारा गणरायाचे विसर्जन झाले. भौतिक सुवातांनी सरकारी SOP पाळत जाल्यार कांय कडेन मास्कां विणे पूण उमेद कायम दवरत बाप्पाक निरोप दिलो. हे कांय देखावे पणजी 4 खांबो वाठारांतले जाल्यार पळोवया फोंडे आडपय वाठारांतलें विसर्जन. कोविड वॉरियर्सांक तांणी वेगळे पद्दतीन मानवंदना दिली. पहिल्याच वर्षा आमचं दोघांचं आयिल्लो गणपती बाप्पा पुढील वर्षी गणपती बाप्पा पुढील वर्षी आडपय ग्रामस्थ मंडळ समितीचो मेंबर त्यांना या वार्षिक गणपती विसर्जन आसा आणि वार्षिक गणपती विसर्जनाचे फाय शेवटचो 5 दिसांचो ह्या सोहळा आसा. तो संबंद गोंय भरसून हांगसर लोक येतात आणि हो एक मोठ्या उत्साहान आमी गणपती विसर्जन करतात. हांगसरले गोंय भरसून लोक हांगसर जमा जातात आणि त्याच बरोबर हांगसरल्या लोकां खातीर एक मोठी पर्वणी आसा जावन आसा. आडपयचो गणपती विसर्जन म्हणजे गोंयभरांतलो एक मोठो उत्सव आसा आडपयकारांचो. हांगसर 12 कुटुंबां आणि 7 वांगडे हेंचे गणपती आसा आणि हे 12 कुटुंबां एक प्रत्येक कुटुंबाचो एक गणपती असो एकत्रीत गणपती पुजतात हांगसर आणि ते गणपती वांगडाच पायतात आणि हो जुवारी आमची नदी आहा ते हितून पावपाचो सोहळा आसा. आयज गणेश विसर्जनाच्या निमतान हे सगळो उत्साह आणि उमेद सगळ्यांची पळोवपाक मेळटा. वर्सांतल्यान एकदां येवपी हो उत्सव आणि त्या निमतान सगळे गोंयचे लोक जे आसात ते आडपय सुपाट वाठारांत एकठांय जमतात आणि गणपती विसर्जनाच्या निमतान वेगवेगळे देखावे मकर करून गणपतीक पावयतात. ह्या निमतान सगळ्यांक शुभेच्छा दितात. त्याच बरोबर हो उमेद आणि उत्साह अशेंच रावचो आणि देवान सगळ्यांक बरी भलायकी दिवची अशें म्हाका बरें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिक्स आणि आडपय फोंडेच्यान कृष्णा नायक.